आमकांय गळे जेजू शिडकायता. आमचें जिवीत वायट दिसा वायट वाटेन वो दिशेन चोल्लां तें आमकां केन्ना घडटा जेन्ना आमी आमचें कॉन्सियन्स अस्वस्थ जाता, आमकां शांती दिना, खुशालकाय दिना. सो कितें तरी वायट चल्लां हें आमकां खबर आसा आनी तें वायट म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. नाजाल्यार आमकां दिसता आमी देवाक फटयता म्हणून, देवाक भासयता हांव अशें करतलो तशें करतलो, म्हजें जिवीत बदलतलो, म्हाका हें दी तें दी, आनी मेळ्ळ्या उपरांत मागीर पोत्तून देंवचाराक वयता हांव. सैतानाचें जिवीत आमी अनुभवलां, तें बरें लागलां, पोत्तून त्या वाटेन वयता. तेन्ना आमचे कॉन्सियन्स आमकां सांगता हें तूं कोत्ता तें बरें न्हय, सारकें न्हय. देवाक तुवें भावार्थान विस्वासान सांगलां तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेतलो, देवाचे तत्व उतर आपल्या जिवितान आपणावून देवाचेर विस्वास दवरून हें जिवीत जियेतलो शुद्ध कॉन्सियन्सान, तेन्ना तें उतर पाळूंक फावो. नाजाल्यार जोडटेच्या दिसा देव तुमकां पावचो ना.